त्या बसोत मागता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, दैवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सभे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाचनो जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या ह्या बागी दिसा एकूटांचा सोम्यासो एकोरीस भेटोवच्या कामे ह्या देव तेंपलान सांगाता मेळ्ळ्या. आयची देवस्तुती सर्गींच्या जेवणात वांटो घेवच्या फावती नेसन नेसून आयती जावया म्हणलो संदेश दिता. देवान आमकां सर्गार आपणा संगी सदांकाळ जियोवच्या कापयला. एवकरीस सर्गींच्या जेवणाचे प्रतिरूप हे. जेवण सर्गींच्या राजाक फावत आसलेल्या नेसान नेसूंक आदार दिता. तशेंच सर्गींच्या राजाक फावोंक कुमो करता. तर ह्या जेवणात भक्तीपणे वांटेली जावया. मोगाचनो या पवित्र जेवणांत फाव ते बरे वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सरपरेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडात उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत भगेव सदांच संवकार मरेत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया गागुकर, सोमिया गागुकर, Krista गागुकर, Krista गागुकर, सोमिया गागुकर, सोमिया महिमा देवा खूप सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया, सर्पद्वेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता, बाबाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा, देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर, तू बाबाच्या उजव्यात बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता, घेतलोस तू पवित्र, घेतलोस तू ईश्वर, घेतलोस तू परमेश्वर.
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानता तसल्यो सुकरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे यात्रेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां कृपा दे. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जेठ आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वासाब. दळबरसो सरस्पर सियोन पर्वतार सगळ्या पोरजांक एक व्हड जेवण तयार करतलो. चरबेच्या मांसाचे आनी पोरण्या दाका रोसाचे जेवण, सराच्या आनी चरबेच्या मांसाचे घालून काडलेल्या पोरण्या दाका सोऱ्यांचे. ह्या पर्वतार सगळ्या पोरसांचेर पडलेलो आसा तो पड्डो सगळ्या राष्ट्राचेर फांगरलेले आसा ते फांगरून तो काडून उडयतलो. तो ससनाक मरणाचो नाश करतलो. सरस्पर देव हर एक मुखा वयली दुखां पुसून काडतलो. तो आपले पोरजेचो काळांक आखे पृथ्वे वयलो काडून पयस करतलो. कित्याक सरस्पर उलयला. त्या दिसा सगळीं म्हणटली, पळया हो आमचो देव, तो आमची सडवण करतलो म्हूण आमी ताचेर विश्वास दवरलेलो. ओस तो सरस्पर, आमी ताचेर विश्वास दवरता. ताणें आमची सडवण केल्या देखून आमी उल्हासुया आनी संतोश भरीत जावया. कित्याक सरस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसतलो. देवाचे उतार हे. सर्वस्वराचे करी सदाकाळ हागवतलो. सर्वस्वराचे करी सदाकाळ हाजियेतलो. सर्वस्वर म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणेना. पासो सुरू मेळटा थंय तो म्हाका वेशे दिता. निशांत उदकाची म्हाका तो आपण भरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सर्वेस्पराचे घरी सदाकाळ हाजियेतलो. आपल्या नावासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुंयरांतल्यान हांव चलता तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका दय दिता. सर्वेस्पराचे घरी सदाकाळ हाजियेतलो. गर्द जवान म्हज्या दुस्मना होची तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजी माती तूं मागताय. म्हजी खूब भंय उमटता. सर्वेस्पराचे घरी सदाकाळ हाजियेतलो. कंडी सावन सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया माया म्हजे सवे आसतली. आनी सर्वेस्पराचे घरी सदाकाळ हाजियेतलो.
सर्वेस्पराचे घरी सदांगण हांव जियेदलो सर्वेस्पराचे घरी सदांगण हांव जियेदलो सांत पावलोन फिलिपी घरां बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, दुर्बळकायेन जियेवंकी हांव जाणा, ग्रेस्तकायेन जियेवंकी हांव जाणा, सगळ्यान आनी सर परिस्थितींनी धदोशी जियेवंकी आनी उपाशी पडोवंकी हांव शिकलां. गरजे तितले आसून जियोवचे वा अडचणेन जियोवचे हे सगळे म्हाका कळटा. म्हाका बोल दितल्या सवे सरसंगती करूंक हांव शकता. तरी पूण म्हज्या कश्टांत वांटेली जावंक तुमी फुडें सरल्यात. हे तुमचे ते आसा ते बरें मोन दाखयता. जेजू क्रिस्तांतय तुमकां आसलेले दाराळ संपते वरवीं म्हजो देव सर तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. आमच्या देवाक आनी बापाक जावं महिमा ससनाच्या ससनाक. आमेन. देवाचे उतर हे उद्गार. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उघडून अशे कसल्या बरवशाक तुमकां आपयल्यान म्हूण तुमी समजतल्यात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू परत्यान ओपारींनी उलयलो. सर्गींचे राज अशें म्हणयत, एक रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वरा जेवण दिलें. जांकां ओवळीक सांगलेली तांकां आपोवन हाडूंक म्हणून आपल्या साकरांक ताणें धाडले. पूण ते येवंक आयकले नात. जेवणाक आपयलेल्या सरशी परत्यान दुसऱ्या साकरांक धाडून ताणें सांगयलें, म्हजें जेवण तयार जालां, म्हजे पाडे आनी पुश्टी जनवरां मारल्यांत, सकडी आयतें जालां, लग्नाच्या उत्सवाक येया. पूण कांय गण्य करिनासतना ते आपापल्या कामाक चलतच रावले. एकलो आपल्या शेताक गेलो, दुसरो आपल्या आंगडी गेलो. हेरांनी साकरांक धरले आनी तांचे विकळाप करून तांकां जिवेशी मारले. ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैन्यां धाडून त्या कुणीगारांचो ताणें संवार केलो आनी तांचें शहर बसवून सोडलें. उपरांत ताणें आपल्या साकरांक आपोवन म्हळें, वरा जेवण तयार आसा खरें, पूण आपयलेल्या ओवळ्यांक तें फावो ना जालें. देखून वचा तुमी राज रस्त्यांनी आनी जितले तुमकां मेळटात तितले आणखी लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा. अशें ताचे साकोर वाटांनी गेले आनी मेळिल्ल्या सोमेस्तांक बऱ्यांकी कोट्यांकी तांणी जमो केले आनी लग्नाचो माटो सैऱ्यांनी भरलो. सैऱ्यांक पळोवंक राय माटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची न्हेसोण न्हेसनासलेल्या एकल्याक ताणें देखलो. रायन ताच्या लागीं विचारलें, इश्टा, लग्नाची न्हेसोण नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तवळ रायन साकरांक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका भायल्या काळोखांत उडया, थंय जातलें रडणें आनी दांत किरलोणी. कित्याक आपयल्ले साबार आसात
पूर्ण विंचून काडलेले थोडेच देवाचे उतार हे भाकरी तुका क्रिस्ता मोगाचे न्हू आमच्या समाजांत आमी संभ्रम चलयतना संभ्रमाचो एक प्रमुख वांटो जावन आसा जेवण. जेवण दिवचो मनीस आपणाचो संतोष, आपणाची दादोसकाय, आपणाची इश्टागत आनी संबंद ह्या जेवणा मुखांत्र हेरां कडेन वांटून घेता. अशें म्हणटा आसतना जेवण एक दादोसकायेचो गुर्त जावंक पावता. देवी मनशांक दादोशी करूंक जेवण दिता, व्हडलें जेवण करता म्हणून आयचें पयलें वाचप इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें आमकां सांगता. शियोनाच्या म्हणजे जेरुजलेमाच्या पर्वतार देव एक आपणाच्या परजांक एक व्हडलें जेवण तयार करता. त्या जेवणाक कितें सगळं आयटम आसले, कितें सगळं आसलें म्हणून वाचपांत मोगाच्यान आमी आयकलें. हें वाचप पयलें वाचप ओपारीच्या रुपार आसा. हें वाचप आमकां कितें अर्थ सांगता की म्हळ्यार हें जेवण जावन आसा देवान मनशांची करच्या सोडवण्या विशांत, मनशांची करच्या सोडवण्या विशांत कितें सांगता इजाया प्रवादी. ह्या पर्वतार सगळ्या पर्जांचेर पडलेलो आसा तो पडदो, सगळ्या राष्ट्रांचेर पांगरलेलें आसा तें पांगरण तो काडून उडयतलो. सोडवणदार काडून उडयतलो. पांगरण पडदो कितें सगळं ह्या पर्जेचेर दांपलां तें पातकाची खेस्त, ताचो परिणाम जें कितें वोकाळोक आसा हें पांगरण आसा तें सकड तो काडून उडयतलो. म्हळ्यार तो आमची सोडवण करतलो. पळया हो आमचो देव, तो आमची सोडवण करतलो म्हूण सांगता हें वाचप. आनी सांगातास तो आमचें मरण नाश करतलो, सासणाक नाश करतलो म्हूण. तर मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या प्रवादीचीं उतरां मुखार जेजू कितें करतलो, सोडवणदार मनशा कुळाक कितें करतलो म्हणल्या विशयांत पयलेंच सांगून दिता प्रवादी. हो प्रवाद करता वय इजाया प्रवादीन सांगलेल्या बरी जालें. जेजू सोडवणदार आयलो आनी जेजून आपणाची कूड आनी रगत त्या कालवारीच्या पर्वतार, त्या जेरुजलेमांत आशिल्ल्या पर्वतार मनशा कुळा खातीर भेटोवन दिली. अशें देवान आपणाच्या पुताचें लग्नाचें जेवण जेजूच्या ह्या बलिदाना मुखांत्र मनशा कुळाक दिलें. ह्या जेजूच्या मरणा वरवीं मरणाचो नाश जालो आनी मनशा कुळाक जिवीत लाभलें. अशें देवान जेजू मुखांत्र आमची सोडवण केली. आनी आमकां समेस्तांक जेजून जोडून दवरलेली ही सोडवण ताच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना मुखांत्र, ताच्या ह्या जेवणा मुखांत्र करून दवरलेली सोडवण आमी हर एकल्यांनी स्विकार करी जाय म्हूण सरपर्जांक देवान मोगाच्यान आपणें दिलें. आनी आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत जेजू एक वपार आमकां दिता. आनी ही वपारी जेजून आपणा विशयांत केल्लो एक प्रवाद म्हूण सांगीत. जेजून आपणा विशयांत केल्लो एक प्रवाद. हो पर्यंत आमी कितें आयकता, हो पर्यंत रायान एक जेवण केलें, आपणाच्या पुताच्या लग्नाचें जेवण केलें. हांगासर राय म्हणल्यार कोण? राय म्हणल्यार सर्गीचो देव. पूत म्हणल्यार कोण? पूत म्हणल्यार जेजू. आनी लग्न म्हणल्यार कितें? जेजूक लग्न जाल्लें गी, खंयच्या एका स्त्रिये कडेन लग्न जाल्लें गी ना, पूण जेजूचें लग्न पवित्र सभे कडेन जालें म्हणटा सांत पावलो. म्हणजे पवित्र सभा, सगळी पवित्र सभा जावन आसा जेजूची पतीण. ताणें आपणाचो जीव, आपणाचो सर्वस्व त्याग, आपणाचो मोग आपणाच्या परजे खातीर दिलो. कसो एक काजार जाल्लो दादलो आपणाचो मोग आपणाच्या पतीने थंय दिता
तशें जेजून आमचो ताच्या परजेचो मोग केलो. आनी मोगाचें न्हू जेजून मनशा कुळाक सर तराच्या गुलामपणांतलें ह्या जेवणा मुखांत सोडयलें. जेजूच्या ह्या सोडवणीच्या जेवणाक पयलें आपोवणें कोणाक मेळिल्लें? पयलें आपोवणें मेळिल्लें जावन आसा जुदेवांक. जुदेवांक जेजू सांगता न्ही, इस्रायलांतल्या घराण्यांतल्या सांडून गेल्ल्या बकऱ्यांक म्हूण मात्र हांव आयला म्हणटा जेजू. मातेवाचो वांजेल अध्याय 15 वाक्य 24 जर तर आमी वाचलें जाल्यार तें आमकां कळटा. इस्रायलाच्या सांडून गेल्ल्या घराण्याच्या म्हळ्यार त्या बकऱ्यां खातीर मात्र म्हाका धाडला म्हण. आनी हें आपोवणें मोगाचें लाभलें पयलें जुदेवांक. पूण जुदेवानी फरिजेवांनी कितें केलें? जेजू आयलो ह्या संवसारांत, ताणें सर्गींच्या राजा वसांत शिकोवंक सुरू केलें, लोकां मदें जायतीं आश्चर्यां केलीं. जुदेवानी आनी फरिजेवांनी जेजूक स्विकार केलो गी? भोव थोड्यांनी मात्र स्विकार केलो. उरल्यांनी कितें केलें ताका? इन्कार केलो. इन्कार केलो. तांकां शिकप आसलें, पवित्र पुस्तका विशयान जायती जाणवाय आसली, आपूण तूं बुद्धवंत म्हूण ते चिंते लागले. आनी जेजूक ताणें पयस दवरलें. जेजूच्या आपोवण्यांक ताणें पाळो दिवंक ना. जेजूचो पाटलाव ताणें करूंक ना. 12 जाणांनी व्हडल्या व्हडल्या मनशांनी जेजूचो पाटलाव करूं ना. ते जेजू तावन पयस गेले. जशें लग्नाच्या जेवणाक राय आपोवणें दिता आनी 12 जाणां आपयलेले येवंक पाटी करतात, तांच्या कामाक वेतात, गाद्याक येतात आनी खंय वेतात. तशेंच आपोवणें मेळिल्ल्या जुदेवांनी फरिजेवांनी जेजूचें आपोवणें इन्कार केलें. तितलें मात्र न्हय, जेजूच्या शिसांक आनी आपोस्तलांक माटतीर मारले. ह्या खातीर देवाचो क्रोध तांचेर येता. आमी जाणा चारित्र्या पळोवंक गेल्यार क्रिस्ताच्या 70 रोमाचे येतात आनी जेरुजालेमाच्या शहराचेर धाड घालतात आनी तें देवाळ नाश करून उडयतात आनी 12 जाणांचो संवार करतात. आनी जेजूचे शिस सांव पावलो ते जुदेवा मदें ताणें वावर केलो, मिसांव केलें, सुवार्ता प्रगट केली. तें न्हय आसता हेर जातींच्या लोकां कडेन गेले. हेर जातींच्यांक ताणें सुवार्ता प्रगट केली. आनी अशें हेर जातीच्या लोकांक पयलें आपोवणें मेळनातल्यांक ताणें जेजूच्या राजाक आपोवन हाडलें. ताणें जेजूच्या राजाक आपोवन हाडलें. अशें जेजूच्या जेवणाक सामको सोडून गेलो. आनी मोगाचें न्हू, आज आमी ह्या पवित्र जेवणाक हांगासर आजार जाल्या. जर तर 450 वर्सां पयलें पळोवंक गेल्यार आमचे पुर्वज क्रिस्तांव जावन नासले, ते हेर धर्माचे लोक जावन आसले. पूण आमच्या पुर्वजांक जेजूचें आपोवणें मेळ्ळें आनी ते क्रिस्तांव जाले. आनी ते क्रिस्तांव जाल्या वरवीं मोगाचें न्हू, तांच्याच कुटुंबांत आमी जल्मल्या वरवीं हें भाग क्रिस्तांव जावन हें जेवण, पवित्र जेवण शेवचें भाग मोगाचें न्हू आमकां फावो जाला. ह्या खातीर हें आपोवणें विशेश तरान आमकां लाभल्या खातीर आमी समेस्तांनी देवाक अर्गां दिवजय. राय लग्नाच्या माटवाक वेता आनी लग्नाच्या माटवांत भोंवत आसतना तो पळयता एकल्याक लग्नाची मुस्तायकी नातली पळोवंक मेळटा ताका. वय जुदेवांच्या थंय तांच्या संप्रदाया प्रमाणे लग्नाक एक स्पेशल एक विशेष ड्रेस कोड आसलो, जाल्यार तो वस्तूर ताणें लग्नाक न्हेसोवंक आसलें. पूण हांगासर एकलो मनीस लग्नाची न्हेसप नासतना येता आनी ताका राय कितें करता की म्हणलें आमी आयकलें, आमी क्रिस्ताच्या जेवणांत वांटेली जावंक येता. अशें म्हणटा आसतना आमी ह्या जेवणाक सहज जाल्ली मुस्तायकी नेसा जाय. मुस्तायकी म्हळ्यार आमची भायली मुस्तायकी मात्र न्ही. भायली मुस्तायकी हांवें काल सांगलें, आमी मिसाक येता हांव देखून आमी नितळ निर्मळ आसल्या पैकी बरी मुस्तायकी आमी न्हेसोन हे जाय अशें म्हण सांगलें. मुस्तायकी जाय जाय मोगाचें न्हू आमच्या भावार्थाची, आमच्या काळजाची. आमचें तें आसलें ते सैतानाचें आनी आनबावटपणाचें पांगरण आमी काडून उडयचें. आनबावटपणाचें सैतानाचें पांगरण आमी काडून उडयचें. सांव पावलो रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 13 वाक्य 12 ते 14 कितें म्हणटा, रात काबार जायत आयली
आनी दीस उदेवसो जालो देखून आमी काळोखाच्या कामांक पाट करया आनी उजवाडाची झुजां कावाच्या नेसया. अनबावटपणांक पिशेपणाक आमी पाट करया, देंवसाराक आमी पाट करया आनी उजवाडाची कावाच्या उजवाडाची नेसना क्रिस्ताचें नेसाण आमी नेसया म्हूण तो सांगता. आमचें चाल समकाण दिसा उजवाडाक जियेतेल्या जणांक साह जाल्लें आसूं. पोटार्दपण, बेबदेपण, कामाचार वा बासकळपण, झगडीं, मोसोर आमकां नाका. सोम्या जेजू क्रिस्ताकच तुमचें झुजां कावाचें करून घेया म्हण सांव पावलो मोगाचें आमकां शिकोवन दिता. जेवण सोम्यान आमकां तयार करून दिलां आमकां दोदोशी जावच्या खातीर. तर आमी आमच्या जिणयेचें दादोसपण सोदया सोम्या थंय. सोम्या सरशी आमी या. संवसाराचें दादोसपण आमकां नाका. संवसाराच्या संतीत हांव दादोशी करूंक आमी पेस हाडून हें सर्गीचें जेवण आमी विबाडचें नाका. संवसारांत दादोसपण जोडून वचूंक पाताक करून आमच्या जिणयेचेर आमी काळां काडचो नाका. बागार सदांच नितळ निर्मळ क्रिस्ताक साह जाली ती मुस्तायकी काळजाची, निर्मळ काळजाची मुस्तायकी न्हेसून क्रिस्ता थंय आमी दादोसपण आमी जोडया. देवा खातीर ताच्या जेवणा खातीर आमी त्याग करया. ते मनीस आपोण लाभलेले मनीस एक एक निबां सांगून खंय खंय गेले. तशें देवाचे आपोवणे आमकां येता आसतना आमी निबां सांगची न्हय. बागार देवाचे आपोवणे आमकां खरें दादोसकाय दिता म्हणलें समजोवन आमी देवान आमकां दिवच्या त्या दादोसपणांक आमी वेचें आनी तांचो पात्र घेवचो आनी आमी दादोशी जावचें. जेजू क्रिस्त आपणाची कूड आनी रगत आमकां दिता, आमकां दादोशी करता. ती जेजूची कूड आनी रगत ताचें तें पवित्र जेवण आमी भक्तीपणान आनी नितळ काळजान शेवया. उबे रावया. आमचो भावार्थ उसारुया. सत्मंता देवाक, सर्पदार बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावरी गरिबी सांबाळलो, ओंकार मरेतान जल्मलो, पोंस ताका ताणें सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गार सोडलो, सर्पदार देवा उजव्या बसला, थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुन्सिबीर येतलो, सत्मंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पळय सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बक्षणें, कुडीचें जिवनपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां संतोश भरीत करच्या, दादोशी करच्या देवा थंय खालतेपणान आमची सर प्रार्थना आतां मोगान उबारुया. बापा पवित्र सभा सोलनवरच्या भाग्यवंत बापाक, सर गवळी बापांक, मणियाऱ्यांक तुझ्या मोगा सेवेच्या स्पिरितान भर. तांणी तुजे ते एकवटून आपणा ताब्यान आसच्या सर लोकांक तुजे ते हाडूंक गरज आसची सकत लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आणि समाजाच्या सर मुखेल्यांनी आपणाक मेळिल्ले जबाबदारेचो महत्व समजून लोकांची निस्वार्थपणी सेवा करूंक तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांत आसच्या पिडेस्तांची, प्रायवंताची मोगान सेवा करूंक आमकां कृपा दी. आमी जिवनच्या परिसरान बऱ्या वावरा मुखांत क्रिस्ताक प्रगट करूंक आमकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध रितीच्या नैसर्गिक अनाहुताक सांपडून आर्थीक रितीनं कश्टांच्या सर लोकांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. एकामेका ते हुस्को दाखोवंक आमकां तुज्या काळजा सारके कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवंकरिस्ताच्या मेसा बेवारी हाजर जाल्लेल्या आम्हा समेस्तांनी तुका मनवतात असले क्रिस्ती जिवीत सारूंक आमकां तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत मागया. कोणे आमकां मागा जाय म्हणून विचारलां तांच्या तेसां पासून ती मागया.
सर्वेस्परा मोगाळा बापा, आमी मागणें करच्या पयलेंच तूं बऱ्यो वस्तू आमकां दिताय. तुजें उदारपण आमी वळखात. हांव तुका आमी अर्गां दिता. जसो तूं बरो आनी उदार जावन आसाय तशेंच आमी हेरां थंय उदार जावंक आनी बरेंपण करूंक आमच्या उतरां मुखांत्र करणे मुखांत्र हेरांक जादोशी करूंक आमकां तूं शिकय आनी तुज्या मोगान आमकां चलय. हें आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनातले मागीर आमच्या सदाच्या देवाक सरीस प्रमाण घे. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता. ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गींच्या आनंदाक पावय. हे आमी मागता तुज्या पुरबायेच्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराचे उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षानी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळे आनी सर्वतई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव. आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगतांव. बागार सासनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गुट बगूंक आमी बरवशान रावतांव. त्या पासून आतां देवदूतां बराबर तुजे आजापांच्या पदवेची दिनवाशे काळजान आमी स्तुती गायतांव. Covid, Covid, dell'Varas serves por tu, Sădani somsar, băla tucea vegava, un săghin tu ca cei.
बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाचे जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक खाराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बावडता सो गुट परगटूया पुनर्जीवन कोणावर तुवे आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या जडवंतारा आमची जडवंत जे क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीचे काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मोकामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कार्मरिये देवाचे माये सांगाती आनी तिजो पती भाग्यवन जुजे भाग्यवन धर्मदूतां आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सदा सदा तुझे संसारान जावं. आमचो पडतो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर.
देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हे देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात. या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळले आम्ही समेस्त सुभागे. तुम्ही तुझे विचारचे म्हाका फावना पूण तुझ्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आणि रगत मुखास असण्याचे सांभाळून. Santo
प्रार्थुया. महिमेवन देवा आमच्या बापा जेजूच्या मोली कुडी रक्ताच्या जेवणान तू आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अधिक संपूर्णयेन ताच्या देव सैमात आमकां वांटो दे. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून या ख्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांत अंतोनी जमज्ञान सुख अनवरा देवसार आणि सरतराचे वर्षाची पिढा पयसरता मोडास कर. तुझे मरिफात पिढेस्ता भलायकी मेळता. उसमळ दर्यो तण सतात. बंदिवानाचे संकली तुटून पडटात. कोणते उठून सरतात. कोडे पळयतात. केप्पे आयकतात. मने उलयतात. भायर पडलेले वस्तू मेळतात. लहान वर तुझे कडेन मागतात आणि मागले सर तांकां मेळता. तुझे वरवीं आपयल्याच्या पयसतात आणि आमच्या जळगडसान तूं पावताय. सर पातिले तुझे दवन तुझे कुमक आमी मागता. इतल्या व्हड आशेन आमी मागता. ते सर आमकां सोड दी. तुझी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. सांत अंतोनी आम पसत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्या कमी फौज आमच्या खातीर. माग्या सर पदवीदार आणि सदा जिवनच्या देवा भगवंत अंतोनी तुवें तुजे परचेक एक वर्तो प्रसंगदार आणि तिच्या गरजांनी बळवंतार दान सावन दिलोय. क्रिस्तांची नेची वाट आमी समकताना ताच्या आदारान सरान वरांतले सुटाशे आणि सर आमच्या परकोणनी तुझे ससाय आमी बघिशे आमकां फावो कर. क्रिस्तांच्या सन्मानात. आमेन. अष्टांतच्या सर पिडेस्तां खातीर मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे ना पवित्र जावं. तुझे रास आमकां तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास समकालीन आनी आमचे सुटलेले आमशितात. तशी आमची पातकां बगोस नेमका तालीम पडून दिनाका. पूर्ण वायटांतले आमकां निवार. मान बरी कृपेम दिले सुमी तुझे संगत आसती आमी ते तुझे देव आणि स्तेम फॉर्च खुशीचे जेसो. भगवंते मर्यादाचमय मोप्या खातीर मती कराता आणि आमच्या मनाची गले. आमेन. महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सादित सात आणि सदां सर्वदा. आमेन. मुगाळ पुत्र सोवे आमकां आशीर्वादी आमकां. बघेन तुझे सच्चे कृपेने वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनातले बापाची पुताचे पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. सकाळी